स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे। वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। मला वाटते अंतरी वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी बोध व्हावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा। रामा मी तव दास, दास म्हणवी माते कशाचे भय। रामा जाईन ज्या सुख घना, होईल तेथे जय। रामाया भुवनत्रयी तुझविणे, नाही दुजा तारक। रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, मी तव दास मी बालक। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। सर्व श्रोत्यांतुला रामतत्वाक वंदन करता, नमन करता। तांगल सगुण रूपाक सुद्धाई उत्सुकतेन ऐकूनच्या बसल्यांती, श्रवण भक्ती करूक बसल्यांती। हांवें श्रवण भक्ती करता आणि कीर्तन भक्ती करू बसले। त्या करून घेवचे सती आता मी मूळ मुद्द्याक वळया। गेलफंता आम्ही आता सध्या आत्माराम हो ग्रंथ करता सती, म्हळ्यार अभ्यास करता असत ताजो। त्या आत्मारामान तूं अगदी सगळ्यांत सान जाल्यार ताजो आवाको म्हळ्यार व्याप्ती इतले व्हड आसा की सगळे ब्रह्मांडा भायर पसरल्यान ते तशी ताजी व्याप्ती आसा। पयले समासांतूच तांणी त्याग निरूपण करतनाची तांणी पयलें ब्रह्म हाजे स्तवनाचेंची सूर केलें। ते निर्गुण परब्रह्माले थंय स्तवनाक सूर केलें। प्रत्येकान सगुण केले आणि निर्गुण केले, तशें तांणी स्तवनाक सूर केलेले। माया गौरी पासून जालो तो गणेशू, तो सगुण जालो। जाल्यार गौरी आणि महेशाने त्या गणेश तत्वाची जी पूज केलेली निर्गुण परब्रह्माची विवाहा वेळार, तो निर्गुण परमात्मा। जाल्यार माय आयल भितरी तांचेर सगळ्यांक तो गोमटो दिसता न्ही, तांचेर आळ आयलो त्या निर्गुणाचेर की हो माया गौरील्या थंय जाल्लो म्हूण। ती माया थंय माया उत्पन्न जाली म्हणजे किंवा मायेचें एक मिडियम तयार जालें, एक स्फुरण जाल्लें पयलें। तशीच कडेर माय म्हळ्यार कलें शारदा, शब्द बळ। हे सगळे शब्दां ती वेदशास्त्र पुराण मुखोद्गत शब्द जावो, बरैल शब्द जावो आणि कसलेंय जावो, ताजे मिती आमकां हें परब्रह्माचें ज्ञान एकल्या लाथान दुसऱ्या लागीं, दुसऱ्या लाथान तिसऱ्या, जनरेशन टू जनरेशन परंपरा म्हणटा ती। ही नुसते गुरु परंपरा आसना, शिष्य परंपरा सुद्धा आसता। म्हळ्यार शिष्यागेल कितले मुमुक्षत्व, एक भक्ती मार्ग। पहिले आद्य आमगेल्या ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने म्हणटा ती, व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ती गेली ती यंग दक्षिणामूर्ती दाखयल्या,
आणि 4 वृद्ध ऋषी थंय बसल्या ती हां प्रेईंग फॉर आत्मज्ञान. आम्ही इतले शब्दज्ञान अनुभवलें, इतले स्टडी केलें, तरी आमकां आत्मज्ञान जाय न्ही. त्यामुळे तुम्ही येवन आमकां कोण दिया ती तावळ ते प्रगट जाले. आणि तांतूं हें आसा की गुरू यंग आणि श्रोते तेजे डिसायपल आसा ती एकदम ओल्ड. कले म्हळ्यार यंग कल खातीर परब्रह्म हें कायम ताजे तवाने ते परब्रह्मची आयल्या. मायेची अशी पांघरूण घेवन आयल्या. कल्याक तर शिकोवच्या कलेपुणी मिडियम जाय म्हूण. हां तर तांणी ते शब्दबळान सांगले सो किंवा ताका शांभवी दिक्षा म्हणटा ती एकमेकाल नजरेन थावन दिक्षा दिवचे, हें आत्मज्ञान दिवचे, नाना नमुने आसा ती. शांभवी दिक्षा म्हळ्यार नुस्तें नजरेन थावन ती दिक्षा अशी पावता. तितली भक्ती आसता. आणि त्या दिवस दर फावट हांव सांगता की भक्ती हो अशी मार्ग आसा, अशी एक अस्त्र आसा की ते पावस पडनातील कडेन पावस पडयता, कृप यानातील कडेन कृप ताण हाडता. इट हॅज गॉट ए मॅग्नेटीक फोर्स. तशी तरी ते शब्द जे आसा ती त्या शब्दांनी भक्ती सुद्दां व्यक्त करपा लागता किंवा भाव भावनेन थावन व्यक्त करपा लागता. मगल भाव भावना म्हळ्यार हांव न्हय, जे जे मगल आसा तें हांव न्हय. हां तरी भाव भावना मगल देहू, मगले मन, बुद्धी, अहंकार, चित्त सगळे माया. आतां हांतूं ह्या मायेच्या हांतूं तांणी सांगलें जाल्यार उपाय ना. म्हाका शब्दाचेंची सहाय घेवंका, त्या शिवाय शब्दास आकळे ना, जे शब्दा विण सहज आकळे ना. आणि कळले ऐसे ही घडे ना जय स्वरूपी. कारण कोणाक कळता तो म्हाका कळलें अशी म्हण ना. त्यामिती आतां एक मुंगळो गोड खावच्या वचूलो, तो गोडच जालो. किंवा एक लोभी धन घेवच्या धांवता 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 थोड्या वेळाने त्या देवाक पाप दिसलं आसतलें, ते मायेक ताकाच एक भांगराची हें करून सोडलें. ते मिडास टच म्हणटा ती तशी खंय टच केलें ताका ते जीन हें जालें तेन्ना मगल टच जालेले कडेन भांगार जावंका म्हणून ताणें शेवटी स्वताकच टच केलें, तो भांगार जावन पडलो. तावळी ते भांगार उरलय ना की हांव भांगार आसा म्हूण. दुसरें ताका पळोवन तागेल महत ती ओळखता. तशी माया आणि ब्रह्म, जो ब्रह्मस्वरूप जाता तो केन्नाय म्हणना हांव ब्रह्मस्वरूप आसा म्हूण. आनी जो म्हणटा तो जाल्लेलो आसना. पण आमकां तें ध्येय आसा की तांतूं एक जावंका. कल्ल्याक मस्त जाल्लें, मस्त जाल्लें. टू मच अलम. अलम म्हळ्यार कलें संस्कृतान सगळे संस्कृत जाणकार आसा ती म्हजे पेक्षा. अलम म्हळ्यार पुरो. आतां मस्त जालें पुरो. पूर म्हळ्यार ह्या जन्म मृत्यूच्या बंधनांतल्यान आतां भायर पडया. मस्त जालें मायेचो प्रभाव. जाल्यार मायेचो प्रभाव घालोवचे खातीर मायेचोच उपयोग करून घेवंका लागता. त्यामुळे मायेक वश करून घेवंका जाल्यार ही माय म्हळ्यार नेमकी कल्लें हें कळका लागता. कळका लागता म्हणून मायेक पयलीं वंदन केल्लें तांणी, शब्दांक वंदन केलें. कडेन गुरुराय सद्गुरू स्वामी सुद्दां परब्रह्म स्वता सगूण साकार जावन येता. तावळ तांगेल देह हिवय एक मायाची, हिवय एक माया. ताच्या भितर आशिल्लें सद्गुरू तत्व हें माय न्ही, तें परब्रह्म. जाल्यार आमी मायेच्या दोळ्यान पळयल्यार आमगेल सद्गुरू आमकां मायाची दिसता ती. अशें तांगेल हात दिसता ती, तांगेल नजर दिसता, तांगेल दोळे दिसता ती, तांगेले हालचाल दिसता, ते कशी पूज करता ती तें कळटा. पण तांगेल मनांतले भाव कळच्याक तांगेल मनांत आमी रिक्का लागता. तशी एक रूप जावंका लागता. त्यामुळे आमी शरणागत जाता ती म्हळ्यार एक जावचें. ते एक जावची कला देवा म्हाका शिकय म्हूण सद्गुरू लागीं आमी तया निजपडाक पदाकडे आनंदे वृत्ती वावडे पद लादलिया जडे तद्रूप होवनी. तद्रूप जावया. तद्रूप जाल की ज्ञानेश्वरांनी म्हणलेले वरी सद्गुरू तांगेले हे आशिल्ले कोण निवृत्ती तांगेलोच भाव. जाल्यार तांणी सांगलें ताट मी काढीन शेज मी झाडीन, हां चरण संवाहन मीच करीन. आणि मगल गुरू जर म्हजे पयलीं वचूलो तर तागल समाधी थंयच्यान येतलो तो वार आसने ता
त्या वाऱ्याक सुद्दां हांव म्हगेल शरिराची पायघडी घालतले मनाच्यो, त्या वार येता म्हण ताका वेलकम करचें अशी नमुन्याची तद्रूपता जावंका. तावळ त्या भक्तीने स्वामी कृपेचा लोट आला, मज सरोवरी सामावला, पूर्ण जालिया उचंबळला अनुभव उद्गार. तुम दिसता हें परत परत कल्या सांगता म्हण तें घट्टी जावंका. तो बेस आस सद्गुरू कृपेचे बळ, मना माझी साठवले तुंबळ. तावळी स्वानंद जळ आणि कड्डेरी त्या श्रीरामतत्व उद्भव जाता, ओंकार जाता. आज श्रीरामागले प्रतिष्ठापन जावचें आसा. आय एम व्हेरी हॅप्पी की हेपनता प्राणांत हें आसा म्हळ्यार प्रतिश्ठेंत प्राण कोणाकय ना. नरेंद्र मोदीन इतली आयोजीत केल्या त्या रामागल प्राण प्रतिश्ठेंत आमगल प्रतिश्ठ आसा. ते खुशीच खबर आसा. आणि तशी त्या श्रीराम तागल प्रतिष्ठापना आमी कोणी करची आसना, तो आमगेल भितरीच आसा. हें प्राप्य जें आसा तें आमगेल भितर आसा. जाल्यार मायेन वेश्टीत जालेली मी ती आमकां रियलायज जायना. ते आमी संतांक आमी ही इज अ रियलायज सोल म्हणटा ती. ताका राम मेळ्ळो म्हूण अशी म्हणनात. तो ही हॅज रियलायज. म्हगेल भितर राम आसा प्रत्यक्ष म्हाका रियलायज जावचें, तें म्हाका अनुभव येवचो. तें आमी एक जावचें जाता. खंय तर्क चलना ती हाका. विवेक पांगुळ्ळो म्हळ्यार कळ्ळें. विवेक सुद्दां आमी विवेकान युजली पळयतात खंयचें तर्क, खंयचें अतर्क, खंयचें हें तें पुरें पळयतात. तें सुद्दां हांगा जायना. योग्य हांगा थंय फिरता ती रामाक पळोवच्याक जाल्यार तें सुद्दां मेळना. काल आमी हें सुद्दां सांगलें की नेमकें परब्रह्म आनी माया हातूंतलें हें फरक कळ्ळो. जीव जिवात्मा हें कशी परब्रह्मांतन जी माया आयली. आतां दुसरो चॅप्टर आसा माया. परब्रह्मांतन एक स्फुरण जालें अशीच हांव रे म्हणटा हांवरेची काणी सुद्दां सांगिल्ली तशी एक स्फुरण जालें. आनी त्या मायेगेली इच्छा आशिल्ली की आपणें दोन जावंका. ती दोन जाली, ईश्वर आनी पार्वती दोनूय जाली. दोनूय जायना फुडें अनेक जावंका. एकस्याहम बहुश्याम एकोहम बहुश्याम ही विस्तार केल्लो ताजें. कितलो केलो? भयंकर व्हड विस्तार केलो. कितलो करतलो? बेड फुगून फुगून बैल कांय जायना. तशी त्या मायेन इतलो विस्तार केलो, इतलो विस्तार केलो जाल्यार त्या परब्रह्माची पासंगा पुरशी सुद्दां ना. पासंग म्हळ्यार कळ्ळें कंपेर करूंक खंय तें ताका कंपेर करूं जायना तितली सानी ती माया. जाल्यार आमकां पळोवच्या गेल्यार आमी नथींग. म्हाका हें कळना की आमी नथींग आशिल्ले तरीके आमकां त्या नथींगपणाचोच इतलो गर्व कल खातीर जाता. मायेगल विशाल व्यापक रूप पळयल्यार आमी खंय ना ती. आनी तें व्यापक रूप सुद्दां हें परब्रह्माक कंपेर करूं गेल्यार त्या खंय ना. तर आमकां कसली किंमत आसा. तर हांगा तांणी सांगिल्लें कोण तू कोठून आलासी, येथे तुझे काहीच नाही, भुलला आहेस काय, चुकोन आलासी जाई जेथीच्या तेथे. अरे तू सिंहागल छाव असं बकऱ्यामध्ये बॅं बॅं करता पळा. आतां हें जायना पळय. ताणें सांगलें की जाल्यार हांव तुका होन सोडटां. हांव तुका सोडल्यार तूं म्हाका कल दिशी. ताणें सांग तुमी कल मागतात तें दिता. कल्ले मागतात तें दिता. तरी कल जावंका की जितुके काही नासोन जाईल ते अशाश्वत असेल, तुझं समागमे न येईल की तुकेच द्यावे मज. म्हळ्यार कळ्ळें जें पेरिशेबल आसा, ना जाता, खंयच्याक उत्पत्ती आस की हें आस की कळ्ळें स्थिती आसा आनी लय आसा. उत्पत्ती स्थिती आनी लय. स्थिती म्हळ्यार स्थित्यंतर बदल जाता वता ती. आनी लय म्हळ्यार ताजो केन्नापुणी नाश जाता, विलीन जाता. खंय विलीन जावप पण तें विलीन जाता तसलें. आनी अशाश्वत तें आस. आनी तुका तें मोरून वतना घेवन वचूंकय जायना. तीन नमुन्याचें. एक तर तें नाश उत्पन्न जालेलें मीत नाश जावचें आसा, तें मीत तें अशाश्वत आसा. आनी तिसरें म्हळ्यार तुका उपयोग ना, तुका तें घेवन वचूं जायना, हांगा सोडून वचका लागता. जाल्यार तूं तें मनान थावन घेवन वतलो. आसक्ती घेवन वतलो. तें तुका मुखार कसलेंय
त्या अंतकरणाचेर खिच्चून बसता ती आसक्ती. त्यामुळे तुका जर सद्गती जाय जाल्यार ती आसक्ती काडून उडय, मालकी हक्क ताजे वयले काडून उडय. तें म्हाका दान दिवन सोडी. जे जे माय आस की मायेचें आस, इन्क्लुडींग तुगेलो देह, तो म्हाका दिवन सोडी. तावळ नॅचरली मज्जसली जरी हें आसलें, अयो तुका म्हगेलो देह सोडून हांव कल आत्महत्या करूं काय म्हूण. ना ना ना, सगळें कर तूं, एकूण एक करी जाल्यार तें मालकी हक्क म्हाका दी. हें सांगिल्लें, मालकी हक्क म्हाका दी तांतुलो. आनी हांव तुगेलो सगळो योगक्षेम हांव पळयतां आनी तुका बरोबर जाग्यार व्होरून घालतां. ते कुडा कचरे घेवन तूं कल करता ती, तें तुका कल करचें आसा. तावळी तें हांव पळोवन घेतां. तावळ शिष्य म्हणे जी दिधले, स्वामी म्हण ती पद लादले, मेळ तुका. आता तू ह्या क्षणा धरून आपुले काही मानू नको. आणि ते अज्ञान घेवन भायर पडले. अज्ञान म्हळ्यार कलें देहबुद्धी. फर्स्ट आमगेलें अज्ञान म्हळ्यार हांव म्हळ्यार म्हगेलो देह, आनी हांव म्हळ्यार देह मात्र. देह म्हळ्यारीच हांव. आनी तेमी ती त्या देहांतल्यान उपजलेले म्हगेलो चेडवां, त्या देहाक संलग्न जालेले म्हगेले फ्रेंड्स, त्या देहान कमयली म्हगेली प्रॉपर्टी, हें तें सगळें मगलें मगलें मगलें. जाल्यार जें जें मगल आसा तें हांव जायना. मगल गाडी मगल जायना, मगल केस मगल जायना ती, मगल पाय मगल जायना ती, कसले मगल देह सुद्दां मगल नाही. मगल आसा पण हांव नाही. देह म्हळ्यार हांव नाही. सॉरी, मगल हें जाल्यार हांव नाही. तर तें मगल कल्लें घर दोन नमुन्याचें आसतात. एक स्वंत घर आसता, एक भाड्यान दिलेलें आसता. तशी ओनरशीप दिवन सोडलें की स्वाम्यांनी म्हाका तें वापरचें दिलें भाड्याक. कल भाडें भरचें नामस्मरणाचें, नामस्मरणाचें कृतज्ञता. ताजें भाडें भरचें, रेग्युलर अनुसंधान दवरचें तें भाडें. आनी नाजाल्यार तो घालयता आमकां, हांगरा बुनाका. तर ताजे खातीर तें एक दवरचें. आतां दुसरो माया म्हणलेलो दुसरें निरूपण समास, माया निरूपण. हांगा तेणी सांगलें सच्चिदानंद म्हळ्यार कसलें, जे जे आनंद कंदा, आनंदा मूळ. निज बोध म्हळ्यार कसलें तें सांगलें. निज बोध, परमपुरुष, अनंत ब्रह्मांडा ऐसी ढिसाळे. हे नमुन्याने ढगळ सगळं ब्रह्मांड इतलं हॉळ केलें. मायेने रचली विशाळे, ते तुमचे कृपेचे निबळे, विरती स्वानंद डोई. आनंदा डोहान तशी डुबकी घेतस. कशी एक हांव हें केलेलें कलें, हाजें आमी वता चंद्रभागा तीर, नामाची आवडी चंद्रभागा तीर. जाल्यार चंद्रभागा नीर नाम तुझे. उदकान डुबी घेतल्यार तें नामान डुबकी घेवंका तीरार बैसून कलें मेळना. तर तशी हें आतां स्वामीनी जे काही इच्छिले ते पाहिजे अंगीकारले. हांव दिल्ले म्हूण सांगलें, दिवंका न्हय, हांव हरिश्चंद्र न्हय, कबूलच. पण स्वाम्यांचेर म्हाका श्रद्ध आसा, विश्वास आसा. आनी तें म्हाका थंय व्हरून घालचें आसा. ती हें अगदी शरणागत. तर ते म्हणटा ती स्वामीनी जे काही इच्छिले पाहिजे अंगीकारले. शरणागत आपुले समर्थे उपेक्षू नये. हे समर्था मगर उपेक्ष कोर नाका. शरणागत कशी जावचें हेंवूय म्हाका कळना. की नाशिवंत काय म्या टाकावे, ते मज स्वामीने सांगावे. मज दातारे करावे आपणायसे. ऐकून शिष्याचे बोलणे, स्वामी म्हणती आता सावध होणे. अवधान देऊन घेणे आनंदपद. बेगबेग हे नुसते वाचून घेऊया. शिष्या बहुमन घाली, एकाग्र जावन ऐक. आता बाश्कळता तुगल युसलेस कले नॉनसेन्स हांगा चलना उतर. आमी केन्ना हें सांग उलाल की कोणाक फोन केल्या आमगेले आमी डिस्कस कल करता ती आमी कोणाल कोण आमगेले हांगाचे रिलेशन्स कोण म्हळ्यार आमी गुर्तू कोण घेवचे तें दाखयता ती. जाल्यार आमी ह्याची विशयार उलोवंका. आता बाश्कळता राहिली, चंचलता ना. येथे वृत्ती चंचल केली तरी बुडसी संदेह सागरी. अग्निसंगे लोहो पिटे. आता अग्नीन तूं लोखंड जें तापता ताका माती आसता, इम्प्युरिटीज आसता. ती इम्प्युअर हाका लोखंडाक परीस, लोखंडा परीस जाल्यार भांगार जाता म्हणटा. जाल्यार इम्प्युरिटी असल्यार ताजे भांगार जायना. तेमीत तें अग्नीन तूं तापका लागता. तशी
आमगेल मन आमकां मन अनुभवंका आणि आमी मन आमकां थंय थंय व्हरता. मन ही वे माया. मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार, देह ही सगळी माया आसा. जाल्यार ताजें एक मिडियम आसता आमकां घेवन वतलें. तें मन तशी शुद्ध व्हरका. शुद्ध व्हरका जाल्यार आमकां साधना चतुश्टय करता. शमदमाधी साधना चतुश्टय तें आमगेल्या हांवें तूं सांगलें. शम म्हळ्यार इंद्रियां मना शमन करचें. दम म्हळ्यार इंद्रियाचें. हां आनी शमशटकादी ते विवेक जावंका, वैराग्य, शमशटक ते तितिक्षा हें तें पुरें जें आसा तें आनी मुमुक्षत्व हें जें आसा तें कर न्ही जाल्यार आमकां तें करतना एक तपस जाता. तपस म्हळ्यार अग्नी. आमकां मस्त तातूंत हें येता, ती कल म्हणटात ताका मस्त बाद येता, ती कितली डिफिकल्टीज येता ती कोरू जायनाशी. कळ्ळें? तेमी ती त्या साधना चतुश्टय म्हळ्यार विवेक, वैराग्य, शमाधी षटक आणि मुमुक्षत्व. शम, दम, उपरती, समाधान, श्रद्धा आणि तितिक्षा हें सगळें हें आमगेल्या हांवें तूं दिल्या खंयच्या आमगेल्या गुरुपरंपरा चरित्रांत दिल्या. मुख्य म्हळ्यार हें सगळीं साधन कोर न्हू. आमी कल खातीर ही साधन करची. इम्प्युरिटी कल गळता. इम्प्युरिटी म्हळ्यार आमगेलो देह गळून पडतवे, आमगेल मनच गळून पडतवे. इम्प्युरिटी म्हळ्यार नेमकें कल्लें तर त्या देहाला आमगेलें जें तादात्म्य जाल्ल्या. तादात्म्य म्हळ्यार कल्लें हांव म्हळ्यार देह मात्र. हें जें तादात्म्य जाल्ल्या तें वचका. ताजो त्याग करका. मन, बुद्धी, अहंकार हें शुद्ध करका साधन करून. आनी कड्डे रिता तें मिडियम आसा तें वापरका. देह सुद्दां वापरका जाल्यार सगळ्यांत तुला आसक्ती सोडून दिवका. कल्ल्या म्हळ्यार मगल न्हय, खंयचे वेळार ते ताण घेवन वचूं शकता. मगल गुरू हांव दिल्लें दान दिल्लें. दान दिलें मगल मालकी हक्क वर न्ही ताजेर तशी. देह तादात्म्य वचका म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंसांक थ्रोट कॅन्सर जालेलो पाप. तांकां कसलेंय खावंक च्याक जायनाशिल्लें. उददा पित्तन सुद्दां भयंकर दुखतालें. थोड्याक भक्ताक भोव वायट दिसलें. तांणी म्हळें तुमगेले कश्ट जातात ते तुमकां कल करचें. म्हाका कॅन्सर जालें आनी म्हाका गिळच्याक जायना, भोव दुखता म्हण. अयो कल करचें म्हण. तरीके तुमी अशी आनंदी कशी म्हण. तर ते म्हणाल कल्ल्याक हें जें जाल्ल्या हें देहाक जाल्ल्या म्हाका जाय न्ही. हांव म्हळ्यार देह न्हय. हें देह तादात्म्य त्याग केलेल्याचें उदाहरण. तावळी तेमीत कल जाता कर्म सोड नाकात खंयचेय. आमी कले करचेंच ना हांवें तरी हें करचना तें करचना. कल्लें मगल न्हय म्हळ्यार आमी कलें करचना. हांवें सगळें करात जाल्यार हांवें केल्लें हें कर्तृत्वाचो अभिमान सोडचो. देह देवाले, मन कुबेरागले, येथे माझे काय आहे ते हो म्हणटा. कोण? आमगेलो संत तुकारामान सांगल्या. कळ्ळें न्हय? तशी सचेतन अचेतन सगळें आसता. आनी हांतू माया बहुतेक मायाची तात हो संबंध हे मायेचेर आसा. तें आमी पळोवया. नाशिवंत काय म्या टाकावे ते मज स्वामीने सांगावे. मज दातारे करावे आपणायसे. ऐकून शिष्याचे बोलणे स्वामी म्हणती सावध होणे. अवधान देऊन घेणे आनंदपद. शिष्या बहुमन घाली आता बाष्कळता राहिली. पुर चंचल वृत्ती पुर. येथे वृत्ती चंचल केली तरी बुडसी संदेह सागरी. तुगलांक लक्ष लागना जाल्यार तुक समक कळची ना. तेमी ती तुगल साधना चतुष्टय समचित तें तपस करी. साधन करका. साधन केले शिवाय कलें मेळना. जाल्यार साधना ही वय मायेंत येता. ती करची आसता. आनी करना पडे ताजो परिणाम जाता तो आमकां थंय एंट्री मेळटा. एंट्री मेळना पडे साधन फोल. आमी कलेचो उपयोग केल्लो. शास्त्र इवन ही शास्त्र तें सुद्दां ही मायाची. ते शास्त्रांत सगळं गोड पिल्ली आनी ताजो अर्थ कण त्या शास्त्रा प्रमाण वागून आनी समर्थान सांगिल्लें आयकून शेवटी आमी त्या परब्रह्मांत वचून पावली. एक जाली.
कड्डेर आमचे खातीर त्या शास्त्रांची गरज ना. आता गरज ना म्हणून गेल्यार दुसऱ्यांक शिकोवचे खातीर आसा. समर्थ कशी उपयोग करून घेतात आमकां शिकोवचे खातीर, तांकां गरज ना. आणि जर कितलेय स्टडी करून जर आमकां लागगा न्ही तरी तें आमी कोण उपयोगूय ना. म्हळ्यार हे मायेचो उपयोग करून घेतल्यांक उपयोग आसा. उपयोग करून घेतल्यांक घेनातिल्यांक तें निरुपयोगी ती माया. कसले उपयोग ना ताजो. नुस्तें हें करचें कसलें धडपड करची माया सागरांत. हां, तरी तयाचा मळ झडेना आणि अभ्यांतर कळेना तरी ते सहसा पालटेना मृत्तिका रूपे. हे अग्नींतूं जर भांगराचे जर मळ वचनी तशी आमगेले देहात्म वृत्ती जर वचनी, अहंकार वचनी, थोडे तरी आमगेले मुख्य अहंकार वचका. म्हळ्यार कसलें हांव म्हळ्यार देहाचें हें मुख्य अज्ञान आसा. ती व्हडली न्हीद आसा. न्हीद आसा. आमकां दिसता आमकां न्हीद पडली बरीची, ती एक अवस्था सुशुप्ती. आमकां बरेची हें कळ्ळें, कल म्हणटात तें सुशुप्ती जाली, सोप्पन पडलें, सोप्पन सगळें उडा जालो. अरे वा, हांव जागी जालो, तें बरें जालें, तें फटके आशिल्लें. आनी आत्तां हांव कसलें करता आसा. मगल मन हें माय आसा आनी मन एक आत्माभिमुख आसा आनी एक प्रपंचाभिमुख आसा. तरी म्हाका इतले मोह म्हजे संस्कार जर समज जायनी ती, हांव तें मगल रिमोट मनाक दिवन सोडटा, मगल रिमोट. आनी तें मन भरकटयता वता म्हाका खंय 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 खंय. एक एक आजकाल इतले ॲड्स आनी हे आयल्यान ती तें पळयल्यार पुरो. हां, ऑनलायन मागोवचें म्हणून कितले घरांत आड्डावण जावन पडटा. खंय वता ती प्लेसांत वचल्यार ताची कल्लेपणी उगडास म्हणून घेवन येता ती. आनी ह्या नापड कडेन ताजी धूळ पुसचें काम नित्याक. ते मागीर थोडे दिवस कड्डेर पडता तें खंय पूण भंगारांत. तशें जाता. तर तसलो हो मोह एक जाल की दुसरें, दुसरें जाल की तिसरें. हे मायेन शिरकूं नाका ती. हां, शिरकल्यार कितले तुमी शिरकतात न्ही तितले तुमकां भायर येवंक त्रास जाता न्हय. कितले तुमी भितर वतात की तितले तुमकां भायर येवंक काकी ना. भोव त्रास जाता. तेमी ती चिक्के झळ लागता म्हणटा भायर येती. अती खंयचे जाल्ल्यार आमकां कळटा. आतां उज्ज्याच आमी हें करूं जाता, उपयोग करून घेवच्यात कुकिंगाकणी. तरी थंडीन तशें हात धरल्यार शेकोटी हात पेटयता म्हणून कोणें उज्यांत हात घालता वे. खंय थंय हात घालचो तें आमकां कळटा. उज्जार कलें दवर न्हू फुड्ड शिजयल्यार तें उबारतना सम उबारका फडक्याने हाज्याने तें आमकां कळका. फडकोय माया, आयदनय माया, तातूंत फुड्डय माया जाल्यार तें आमकां देहाक आवश्यक आसा. तेमी ती देह आमकां वापरच्या दिल तरी ताचो समज सांबाळ करका माय जाल तरी. आनी कल्ल्या म्हळ्यार त्या देहा शिवाय आमकां परब्रह्म हें ना. म्हळ्यार थंय तें आमकां वचूंक जायना. मिडियम हें आवश्यक आसा. आनी तेमी ती माया हें मिडियम आसा. माया ही येवन वचून बाकी कसलें कळना जाल्यार इतलें लक्षांत दवरका मायेच फायदो घेवंक आमी. शिवाय ती नुकसानय करूं शकता. आमी जर गाफील राबलें, गाफील म्हणटात ताका, म्हळ्यार अनवधान, लक्ष दिवचें ना, बरी बावळटशी राबल्यार ती आमकां चाकू वरस ती दुधारी हें दोनी बाजू ताका धार आसा मायेक. वाटेल तशें जर धार आशिल्ले कडेन धरल्यार हात कापून वता, मन कापून वता. आमी शिरकता ती चिकट सगळें लागून पडटा प्रपंचाचें. आनी दुसरे कडेन आत्म हें आसल्यार एक एक स्तर आमगेले मायेचो कट्ट जाता वता. आमगेले आसक्ती सुट्ट वता आनी आमी मुखार वतात तशी. तर तयाचा मळ झडेना आणि अभ्यंतर कळेना तरी ते सहसा पालटेना मृत्तिका रूपे. म्हणून नाशिवंत ती तुका मळ, तुवा तेजावा अमंगळ, तो गेलिया तूच केवळ आहेस बापा. सगळे जर मळ गेल तुगेलो तर तूंच स्वरूप आसा. तुका तें खंय मेळोवचें ना. इट इज स्वयंभू. तूंच आसा तो. कळ्ळें. तरी नाशिवंत ते तू जाण माया, माईक जाय विलया. ते मायेचा विस्तार प्राण सखया ऐक सांगतू. आता विस्तार आमी मस्त कडेन हें केलेलें आसा. लास्ट टायम हें केलें की जें स्फुरण जालें. ओम तातूंत हांव त्रिगुण जन्म आयलें. त्या ओम हातूंत उर्ज आशिल्ली, प्रकाश आशिल्लो. आनी हे तेज, प्रकाश आनी उज्ज आशिल्लो. आनी तातूंत शब्द आशिल्ले, वाचा शब्द आशिल्ले, अ उ म ओंकार ध्वनी आशिल्लो. नाद, नादांतल्यान सगळे स्वर तयार जाले.
हां, रंग रंग तयार जाले हांथान खंयचे आनी तेज हांथान जे पृथ्वी गोल सगळे हे तयार जाले प्लॅनेट्स हें तें कळ्ळें. इतले सूर्य तयार जाले, इतले हे तयार जाले सगळे. आनी तांथान पंचमहाभूत तयार जाली. पंचमहाभूत त्रिगुणांथान तयार जाले. पयलीं त्रिगुण सत्व रज तम गुण साम्य आशिल्ले, एकल एक आशिल्ले. जाल्यार पृथ्वीर येवचे भितर हांगचे धक्के थंयचे धक्के. ट्रेनांत आमकां जाता न्ही, ट्रेनान गर्दीन तूं एक फावट हांवें एक कलकी शर्ट व्हेलेले म्हगेल्या बामणा खातीर नवीन घेतिल्ले. ते वयर हात धरलेलो तो गुको रुको जायना म्हाका, म्हळ्यार ते वायट जायत म्हणून. तो वयल्यान हांव कोणाक पास केलें ते धरी म्हणून, आनी हांव तो गुतरना पूण म्हाका दी म्हणून. अशी तशी जाता आमगेले की इतले म्हळ्यार हें न्ही कले एक उपयोग कोण घेवया म्हळ्यार ताजे सगळी माया, सगळी माया. जर ते मायेचो उपयोग कोण घेवन आमी तांथान आमगेलें ध्येय केल्लें तें अनुसंधान कशी. हां, म्हाका अनुसंधाना बद्दल सांगल्या तशी आतां त्या भूतांथान तें मूळ हें केलें गुणसाम्यशील कडेन हांगा थंय धक्के बैसून एक कमी जालें, एक जास्ती जालें, कोप तयार जालो, हें जालें तांथान कल म्हणटात ते तमोगुण. तमोगुणांथान शब्द निर्माण जाले क्रोधाचे हाजे. ते शब्द म्हळ्यार आकाश तत्व, वायू, तेज, पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. सृष्टी रचली मायेने. आनी सगळे दृश्य तयार जाले, अदृश्य तयार जाले. हां, आतां आमकां कळ्ळें अदृश्याल्याथान आमकां दृश्याल्या वचका आनी दृश्याल्याथान अदृश्याल्या गी. हां, मायेन दृश्य तयार केलें, आमी तें दृश्य सती आमकां जें दिसता. आमी सगळीं म्हणटात म्हूण आमी म्हणटात यद दृश्यम तद नश्टम. नश्ट जाता नाय दिसता जाल्यार अरे तुका चिमट कळ्याक दुखता तावळ ना कशें म्हणचें हें असत्यच म्हूण म्हणू जायना. तेमी ती जाल्यार मायेक ओळखची कशी. मायेक ओळखची म्हळ्यार एक तरी त्रिपुटी. मायेक कशें ओळखचें, त्रिपुटी सगळी जी आसा ती माया, तीन बग. व्हेरेज परब्रह्म जे माय ना म्हळ्यार फक्त अल्टिमेट ट्रूथ तें कशें आसा, तें एकमेव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय. कडे जो शाब्दिक शब्द हे सुद्दां सगळी माया. जाल्यार ते त्रिपुटी सुद्दां ध्यान ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, माया ध्याता माया म्हळ्यार ध्याता ध्येय ध्यान. हां, जीव ईश्वर, ब्रह्मस्वरूप आत्मा, ब्रह्मस्वरूप जीव शिव आणि ईश्वर हे सगळे मायेचाच विस्तार. विश्वरूप विश्वंभर अवघी माया. हे जे आयले ती जे जे जन्म आयले आता ईश्वर म्हळ्यार तो सगळं करता करविता जाल्यार ती माया व्हेरी पॉवरफूल. ताका गॉड म्हणटा ती. कळ्ळें म्हळ्यार जनरेशन, ऑर्गनायझेशन आनी डिस्ट्रक्शन ही तीन कामां त्या गॉडाल्याक आसात. हां, त्या गॉडाकल गॉड लागून गेल्या म्हूण म्हणल्यार ताका गॉडच लागील आसता. तांचें महत्व कळना जाल्यार आमी मार खातात प्रत्येकडे. प्रत्येक उत्पत्तीच्या हांतू त्या ब्रह्मतत्वागले हात आसता, ब्रह्मागलो. ऑर्गनायझेशन इतलें व्हड युनिवर्स तयार केलें, एक्का एक खिच्च ना. ती तुमकां सांगता रस्त्यार रिक्षाचे एक्सिडेंट्स कितले जातात, पण इतले व्हड प्लॅनेट्स हें करता ती हजारो वर्स पयलीं धरून खगोलशास्त्रान सांगून जाता की अमूक एक क्षणाक हें अमूक कडेन आसतलें, तें कोलायड जायना. हें कोण इतलें करता. आमगे देहांत जे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आसत, हे खरेंपणान जाल्यार पंचमहाभूत एकमेकां शत्रू जाल्यार ती कोणागल धाकाने, कोणागल्या हाज्याने जरब
दहशत ती गुण्या गोविंदान वागतात वय की नाही. आणि प्रत्येक चीज आवश्यक असता. आमगल देह पळयल्यार आमकां ब्रह्मांडाच्या एरी येता. आमगल नाभिस्थानाचेरी मूळ हे उत्पत्ती स्थान हां तांथान सगळं नाड्यो बिड्यो सगळे कडेन पसरलेले असता ती. तर ताजे वेल्यान आमकां कळटा कशी ऑर्गनायजेशन हां. आणि डिस्ट्रक्टीव म्हळ्यार कसलें, कोणें ह्या तूं बाद हाडच्या पळयलें तरी डिस्ट्रक्शन जाता. बाय नेचर नॅचरल कसले आमी खातात न्ही ताच्यान कसलें जायना. अननॅचरल रॉंग टायमाक वाजवी पेक्षा जास्ती अशी जर आमी खाल्ली पिल्ली योग्य विहार आहार जावंका तर आमगेली तब्येत समजता कांयच जायना. जर तें कर नासतना आमी वाट्टेल तशी जर वागली तरी त्या गॉड आसा न्ही तो गॉड लागिलो तागल हांत आमी हस्तक्षेप करतात मागीर आमकां सिकनेस येतात. तर तशी येवं नये. तेमी एक तरी तो इतलो पळयता म्हणून एक दिवस तरी आमकां ताजे बद्दल कृतज्ञता दिसता की आम केन्ना त्या देवागल उडा जाता. आम संकट आयलें की देवा म्हाका सांबाळी म्हणटात. पण संकट येयनी ती सुखान चल्ल्या तावळी कोण तो हळो अशी दिसता. सगळें हांव केलें म्हणून. आणि एक ते ईश्वरान तो रावण अशी हें करतालो कैलास उबारूक तर ईश्वरान नुसतं डाव पांयां आंगठ अशी दाबली भितर तागेलो हात शिरकून पडलो. तशी त्या देवान चिक्के आमकां कल्लें समजा खाण्यान चड हें जालें कलें जाल्लें कल्लें आसा एक दिवस नवें पार्टी आसा खावन घेवया किंवा पिवन घेवया हां म्हळें की कल जाता ताजें एकच दाबल्यार पुरो. दुसरो दिवस पियू पातळ उदकाडे सूर जाता डिहायड्रेशन जाता आनी कलें जाता चक्कर येता सगळें जाता. म्हळ्यार कसलेंय भितरलें ऑर्गनायजेशन आमगेल्या हातान ना. करता करविता तो ईश्वर आणि तो ईश्वर ही वय मायाची ही वय माया त्रिपुटी माया शब्द माया जीव शिव ईश्वर ही वय माया हां. आणि जे काही साकार सगुण दृश्य उत्पन्न जाल्या चर अचर हां चेतन अचेतन सगळी माया जाल्यार ह्या मायेचो उपयोग करूनची हां त्या मायेचो निराश करचो सामका. मायेचो निराश आत्तां करची ना ताचो सम उपयोग करून घेवन आमी तांत शिरकून पडनासतना म्हळ्यार आमी गोत्तस ही माया अनित्यस म्हणून जर ताचो उपयोग करून घेवंका. आमी गोत्तस चप्पल केन्ना पूण वायट जातली म्हणून पण चप्पल नवीन घेना पडटा वापरतात की नाही आमी तशें ती वापरका ताचो उपयोग करून घेवंका. इवन नाम आमी म्हणटात न्ही तें सगुण असो निर्गुण असो पण ते सगुण घेतले शिवाय ताचो भाव भितर वचना. सगुण म्हळ्यार शाब्दीक ते शाब्दीक नाम पयलीं घेवची इतली संवय जावंका की आमगेलें मना शुद्धीकरण जावन ताचो भाव जो झिरपता न्ही भितरी तेन्ना फ्लश टँकांत कशें तें वक्रनलिकेत तत्व आसता पळय तशें जाता. भायल्यान भितर वता नाम आनी शेवटी भितरल्यान स्फुरण जावन भायर येता आनी आप्यापी चालू जाता तें नाम तशी. तर तें हें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आनी मनान आमी जे कल करतात न्ही हां जीव जे कल आमगेले करता सगळी माय इकची हें तांणी हांगा दिल्या. तर आतां तांणी सांगलें पळय आमगेले पयलीं 20 थंय जाल्लेले मायेनेची माया चाले मायेनेची माया बोले मायेनेची माया हाले वायो रूपे. तरी शिष्य म्हणटा शिष्य म्हणे जी ताता तरी माया चाले स्वरूप सत्ता स्वरूपागल सत्तेचेरी माय चलतवे हें कशीची चलयता माया स्वता हां स्वरूपागल सत्तवे तिजेर चलता. अरे सत्ता हेची तत्वता माया जाण. सत्ता म्हळ्यार कसलें मगल घरांत हांव गृहिणी असं मगल घराचेर सत्त आसा वय की न्ही. कोणें ऑफिसांत आसता तांगेर सत्त आसता. सत्त आसच्याक द्वैत आसता म्हळ्यार हांव सत्ता गाजयता आनी गाजोवन घेवच्या कोणाचेर तरी सत्त गाजोवंका जाल्यार स्वरूप कशें आसा. स्वरूप एकमेव अद्वितीय तातूंत कसलोय फरक पडना तें कसलेंय करना. तावळी त्या स्वरूपान सत्त कशें गाजोवचें तें कोणाचेरी जे जायनीची तसल्याचेरी हां.
तरी तर शिष्य पाप भोळो न्ही तागेल मनांत आनी हें शिष्याक मात्र सांगन हें आमकां सुद्दां सांगलें आमकां सांगलें आमगेले तीच भावन आसा हें शेवटी मायेक चलयतलें कोण माय सगळें चलयता मायेक चलयतलें कोण तावळी हांगा समर्थ सांगता ती अरे ती माय जायनीची ती उद्भव जायनी जशी मृगजळस न्ही तशी तो शिष्य म्हणे जी ताता हे अन्ना हां माया कले स्वरूपाच सत्तेन चलतवे अरे सत्ता तेची तत्वता माया जाण तात्विक दृश्टीन पळोवच्या गेल्यार सत्य ही सुद्दां एक संकल्पनाच न्हय कल्पनाच मगल मनांतली कल्पनाच की हांव सत्य गाजयता सत्य दिसतवे दिसना ती कल्पना आनी सगळे कल्पना ह्या माईक असतात त्या जाल्लेले आसना ती त्या उत्पन्न मनान जाता ती ताची थोडी स्थिती येता करची की ना म्हणून आनी ना जाता ती त्यामी ती ते माया जाका उत्पत्ती स्थिती लय आसा त्या सगळे माया दिसो दिसना जावो दृश्य सो अदृश्य सो ज्याक उत्पत्ती स्थिती लय आसा ती सगळी माया त्यामी मायेने स्वइच्छा असावे आणि स्वरूप सत्तेने नसावे मनात आले तैसे करावे हे केवी घडे आता ते सांगता ती मृगजळ हाजे उदाहरण म्हणून सांगता मृगजळ जे असता वाळवंटान दिसता दूर पयर मस्तफान थंय उदाहरण दिल्या ते हाजे इतलो वार येता न्ही वायुरुपे तरी ते सगळे रेत्य आमी पळयल्या राजस्थान वचूलता वळी अशी लाट येतात हळहळे मात्या थंग वता ती रेती लाट आनी ताजे इतलो बरो वार येता ते दग्गान सुद्दां की प्राणी हरण बिरण तान्नेलेले असतात न्ही तांकां ते अक्षरशः ते उद्दास म्हण सम भास जाता लाट हालतात धांव 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 पाप मरतात पण कोणाक आमकां नजर मनुष्याक जास्तीची नजर दिल्या विवेक दिला हां विवेकान पळोवच्या गेल्यार थंय आसची शक्य ना थंय उद्दान ना हें एक फंत कळ्ळें की विवेक वापरले की आमकां वैराग्य येता वैराग्य म्हळ्यार कळ्ळें सकयल्या धांवचें थंय नाची कसल्याक धांवचें म्हण हाका वैराग्य म्हणटात नाका हां तशी तशें ते मायेने स्वइच्छया असावे हां आणि स्वरूप सत्तेने नसावे माया ही जी जायनीची तिने मनाक आयली तशी कोरका हें कशें जातलें स्वरूपाचेर ती सत्य गाजोवच्या जायना आनी स्वरूपाकय तिचेर सत्य गाजोवच्या जायना ती स्वरूपाल सत्तेन स्वरूप कोणाचेरय सत्य गाजयना तिगल स्वयंभूती आयली एक स्फुरण ती एक कल्पना माया ही एक कल्पना आसा पण त्या कल्पनेन तूच इतलें हें आसा ती कोणागल कल्पना आसा प्रिज्म जशी आमकां हानी सांगल्या की परब्रह्म न्ही ताजे आमगेल आत्मा जीवात्मा कशें तयार जाता गोतस की आमगेल जो आत्मा आसा ताजे बुद्धीन तूं प्रतिबिंब पडटा बुद्धी ही एक प्रिज्म शे तान प्रतिबिंब पडलें की ताजे कवड असं इतलें जाता ताका चिदाभास म्हणटात घोमटो प्रकाश सगळे हृदयांत आमगेल्या अंतकरणान प्रकाश पडटा आनी ते सगळे मेळ न्हू जीवात्मा जाता आत्मा आनी बुद्धी बुद्धी मन चलयता ऑपरेटर बुद्धी ते प्रिज्म तांतून ते निर्णय घेवन ते प्रकाशान सगळें दिसता आनी तांतून तो जीवात्मा आमगेलो देह चलयता ही सगळी माया तावळी ते सांगता ती अरे लटिकियावरी खरे चवताळले एक तर खर जे असता परब्रह्म तें कोणाचेर चवताळना तांतू हें फट्टीचेर कल्या चवताळतलें मागीर कितें आनी लटिके मर्यादेने राहिले लटके भिल्ले खंय लटके म्हळ्यार हांगा कळ्ळें मायेचेर चवताळलें आनी ते भिल्ले एक्चुली मायेचेर चवताळल्यार ते प्रॉब्लेम जाता त्या दीस सुण्याक सांगिल्लें हांवें एक सुणें जर शीश महालान घुसलें एकच सुणें मस्त दिसता ताका हांगा माया तशी भूल ना म्हण ताकद आसा पण आमगेल मन ही माया आमी भुलता ती आमकां एक अशी मस्त दिसता आनी आमी भाव 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 नाका आशिल्ल्यांचेर आमी चवताळट आसता ती जाल्यार आमकां कळना की हो शीश महाल आसा हो चिदाभास आसा तांतू आमी आमगेलेंच रूप आमी पळयतात हें कळना म्हणून आमी हांचेर कोप तांचेर कोप अशी करता आसता ती तर
ते सांगतात हे लटकियावरी खरे चवताळले, लटके मर्यादेने राहिले आणि ते तुवा गर्भांधाने देखिले हे अघटित वार्ता. गर्भांध तू तक्कल्या गर्भांध म्हळ्या ताका दोळे नातवे, दोळे दिसता नवे दिसता, तरी मागीर गर्भांध कसले खातीर म्हळ्या ताका. तरी तो हें सकल म्हणटात तें आवसूल पडटा आसतना धरून अंध तो म्हळ्यार त्या वेळार धर न्हू, त्या वेळार पूण थोडे ताका नॉलेज आसतलें की आपण हांथान सुटचे खातीर आयला म्हूण, पण भायर पडचे भितरी ताका तो गर्भांध म्हळ्यार ताका देह म्हळ्यारच हांव, त्या खोळीन तो शिरकत न्ही आवसुगल्या भायर येना पण सुद्दां त्या खोळीन थंू येता तो, त्या देहाच्या खोळींत आसता अंतकरण. आणि तावळी तर ताणें एक फॉरेनरान एक बरयलें, एक काळका कुडान तूं हां एक कुर्ड वचूलेलो आणि ताणें काळे माजर पळयलें हें शक्यच वे. तशी ते सांगता ती हें फट्टी आशिल्लें खऱ्याचेरी चवताळलें किंवा खरें त्या फट्टीचेर चवताळलें. आणि तें फट्टी जें आशिल्लें तें मर्यादेन राबलें खंय आणि तें सगळें जाल्लेलें तूं गर्भांध तूं पळयलें. हे अघटित वार्ता, हे अशें कशें जावचें. तैसी माया हे नाथिली, ती माया नाशिलीच केन्ना आणि स्वरूप सत्तेने चालली. हां स्वरूपाग सत्तेने ती माया काम करता. तू कितले फणसालें स्वरूप सत्ता जायना, तीच एक मायाची सत्ता ही एक माय आसा आणि स्वरूप केन्नाय सत्त गाजयना. कळ्ळें म्हळ्यार एकम एव अद्वितीय. हां तर तू जर अशी म्हणटा ते स्वरूप सत्तेन ती माय चलता, ते तुवा गर्भांधाने देखिले हे वार्ता सांगसी. जे झालेची नाही सर्वथा तयावरी निर्गुणाची सत्ता. हां जे जायनीची इतलो व्हड निर्गुण परब्रह्म व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि सगळीकडे समान सदैव सर्वत्र आणि समान आशिल्लें तें निर्गुण परब्रह्म. हां तें तुका दिसता की तें एक दिशा हाजेर मायेचेर सत्त गाजयता असं म्हणून. आणि हें तू कितले सगळे दास बोलू श्रवण केलो, मना श्लोक आयकले, पुराय आयकून सुद्दां हें कळून सुद्दां ऐसे हे ज्ञातेपणे बोलता तुझं लाज नाही. एकदम परखड स्ट्रेट फॉरवर्ड असं समर्थ ते तागल विशय कारण आमकां सांगता असं तुमकां लाज दिसना अशें म्हणच्याक. सत्य कोणाचेरी ही माया ही ईश्वरूय आसा, ईश्वर ही एक माय आसा. हां म्हळ्यार कळ्ळें ईश्वर म्हळ्यार आमगो तसो ब्रह्मा विष्णू महेश त्रिगुणांतल्यान ब्रह्मा विष्णू महेश आयल्यात, ते सगळी व्यवस्था करतात. आणि आमगेल जीवात्मा आमगेल सुद्दां सगळें भरण पोषण तांगेले मदती शिवाय आमी कल्ले करूं जायना. तो ईश्वर दयाळू आसा, भो दयाळू आसा, ती आमगेल आवस आसा. तेमी ती ताक्क जर वश केल्ले आमी तरी ती बोट घेवन येता आणि आमकां खंय वच्चेस थंय पावयता. आमगे ध्येया थंय आनंद यात्रा आमगे सुखद जाता मात्र आमी ध्येयांत वचून मेळटा ती. तेमी तें करता तावळी हा कन्फ्यूज जालची काय. शिष्य म्हणता अरे सकळ माया ऐसेही म्हणता आणि झालीच नाही ऐसेही सांगता, तरी म्या काय करावे आता सांगा स्वामी. हां तर त्या काल सांगता ती अरे मनास जे जे अनुभविले, मनाक तुक जे जे अनुभव येता पळय ते माईक नाथिले. तुका जे दिसता ज्ञानेंद्रियान जे दिसता, कर्मेंद्रियान जे कळता, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आणि मनाने जे तुका अनुभव आयला म्हणटा. हां म्हळ्यार मन विंगड आणि अनुभव विंगड आणि ज्या हाजो अनुभव घेवचो तें विंगड थंय त्रिपुटी आयली. ते सगळे माईक की तुके तुवा टाकिले पाहिजे स्वानुभवे. तुका मनाक अनुभव आयलो चला हां पुना 20 किलोमिटर्स अहेड म्हणून म्हळ्यार आमी पुणे येयली ती थंय रावची ना, मुखार वच्चें. तशी मुखार वच्चें ठीक आसा. हो अनुभव आयलो नवे आणि ते अनुभव घेता घेता एक एक स्टेशन म्हळ्यार पुणे लागीं आयलें इतलें तरी कळटा, पण मदें उतरची ना. सकळ ही माया परी नाथिली, स्वरूपी तो नाही राहिली. माया स्वरूपांत याना, एवम आहे नाही हे बोली माय जाण. माय आसकिना हे शब्दांक कले अर्थ ना. इवन स्वरूप म्हणजे आमी म्हणटा ते शब्दाक अर्थ ना. कल्या म्हळ्यार ताका कल्ल शब्द लावन सांग कळना आणि जो तातूंत बुडता
तो येऊन सांगनाची, ताका कळना. येवम सांगतो ते ऐकावे, माईक माये ते जाणावे, आता मनन करावे सावध होऊनी. माये करिता माया दिसे, माये मितीच माय दिसता. आमगेले शरीराक हे दोळे जे दिले ती ते माईक असती, तेमी ती म्हाका दृश्य दिसता. हे जर दोळे नाशिल्ले, कोणे कुर्ड असतात न्ही, तांकां सिक्स्थ सेन्स असं अशी म्हणटात न्ही, ते सिक्स्थ सेन्स म्हळ्यार कसलें, भितर अवयव जागृत जाता, तांकां ज्ञानचक्षू मेळटा ती थोडे. तरीके ज्ञानेंद्रियान सुद्दां जे कळटा तिवय माय न्ही. स्पर्शान कळटा, हाज्यान कर्मेंद्रियान कळटा, ती माय न्हय. माये करिता माया दिसे, माये करिता माया नासे. माये करिता लाभ असे परमार्थ स्वरूपाचा. मुख्य आहे तिसरें, माये मिती आमकां लाभ जावंचे सकल्ले परमार्थ स्वरूपाचा. ही माय आमकां इतली गोत्यांत घालता म्हण गोत्तस, तरीके मायेच आमी कल्ल्याक इतली स्टडी करका. कल्या म्हळ्यार माये मितीची लाभ आसा परमार्थ स्वरूपाचो. आनी हांणी गोमटे सांगल्या, माया भवसिंधूचे तारू, तारू म्हळ्यार कलें बोटी. माया पाववी पहिले पार, माये विण उद्धारू प्राणी आसनाय. माय आशिल्ले शिवाय इतलो भवसागर व्हड आसा, आनी ते भवसागर दिसताच आमकां. आनी जे स्वरूप म्हणटा ती परब्रह्म आमकां दिसना, भासना, कळना, कसलेय ताजो सुगाव लागना, ताजे परमळ येना, ती खंयच्यानय कळना. तावळ ही माय येवन आमकां सांगता, तो ईश्वर जावन ती माऊली यो त्या भवसिंधू भवसागरांतून भायर काडच्याक हांव आयलां. आमगे सद्गुरू म्हळ्यार ते तारू आसा, ते बोटी आमगेली. ते आमकां कळच ना, अशी गुरुतत्व आयल्यार आमकां कळना. अशी 3 माती आनी 6 हात घेवन दत्तात्रेय जावन आयल्यार आमी भिवून धांवन वतात. तेमी ते साध्या मनशांगेले वेश घेवन येतात, संत सद्गुरू सगळे. आनी आमकां म्हणटा ती येया ती. नामा परते साधन नाही. हांव तुमकां नाम दितां, ताजें उपयोग करून घेया ती. नाम देते सर्व काही, नामा परते साधन नाही. ही नामाची तारू आसा तुमकां, नामाची तारू आसा ती हांव घेवन आयलां. आनी तो सुकोण घेवन हांव स्वता ते तारून राबतां, भितर उद्दायन अशी. नाम घ्या हो, नाम घ्या हो, नाम आपुले हृदयी धरा हो. नाम परते साधन नाही, नाम देते सर्व काही. आधी व्याधी इतर उपाधी, आधी म्हळ्यार कलें मनाचे रोग, व्याधी म्हळ्यार शरिरा रोग, आनी इतर उपाधी म्हळ्यार कलें आमीच ओडोवन घेतली. बैल मुझे मार म्हणून आमी कितली की लफडी आमी आंगार घेतात, आनी कड्डेर इतले त्रस्त जाता ती, तांतान भायर पडूंकय जायना. ते हस्तेक हांतू घालेले खंय खंयचे की जाळ्यांतू पकडलेले, इतलो हस्ती बळ जाल्यार ताका भायर पडूं जायना. तावळ ताका कोणेपणी सोडोवंक लागता. तर तशी आमी शिरकतात उपाधींतू. आधी व्याधी इतर उपाधी, नाम तारी सर्वा मधी. राम नाम तारू मधी, राम नाम तारू मधी. माय बापा तुम्ही चढाहो, माय बाप चढालवलाही, नामा परते तारू नाही. शिवा आंगी चिता भस्म. हे नाम कशें चितारता, नाम सगूण आसा आनी भितर वचना पळय, तातूंत नाम आनी रूप वता. म्हळ्यार नाम घेतना ते ईश्वराक रूप आमकां देवा दोळ्या मुखार उबरता, तिवय मायाचे. जाल्यार ते भितर वचून ताजो जो भाव जाता न्ही, तें एक चैतन्य मात्र महसूस जाता, फील जाता. आनी तो भाव आम सांगा ती मोर वतन वता. हांणी कसले दिवच्या सांगल्या, माय दी म्हूण सांगलें, मायेच त्याग कर म्हूण सांगल्या. जे भाव न्ही, जे आमकां आम सांगात व्हरू जाता तें दी म्हण न्ही. त्या खातीर सद्गुरू सांगतात, हांव तुका नाम दिता, तें नाम घे मा. आधी व्याधी इतर उपाधी, नाम तारी सर्वा मधी.
राम नाम तारू मधी माय बापा तुम्ही चढाहो. तर शिवा अंगी चिता भस्म, शिवाकंठी राम नाम. विष पिलेला नीलकंठ ते राम नाम जवळ घेऊन तागल दाह कमी झालो. तशी राम नामाने आमग संसारात दाह कमी जाता. आणि हे प्रत्यक्ष अनुभव येता. ताज मात्र अनुभव येताचीच आहे. त्यामुळे ताजी कास धरली शिवांगीचे रोम रोम राम नाम भरून वाही. तशी कायम राम नाम घेऊनचे. मायेकरिता माया दिसे, मायेकरिता माया नासे, मायेकरिता लाभ असे परमार्थ स्वरूपाचा. माया भवसिंधूंचे तारू, मायाची पाववी पहिलं पारू जाऊ कांगा. माया पाववी पहिलं पारू, मायेविण उद्धारू प्राणी असं नाही. हे मिडियम अशी शिवाय आमकां एक तर पोवच्या कळना. खंयची साद उदकान सुद्दां म्हाका पोवच्या कळना. एक्सपर्ट स्विमर सांग सुद्दां माया गोंधळान घालता. मायेंत कोणाकय पोवच्याक जायना अनलेस माया कोऑपरेट्स. तर मायेगेल कोऑपरेशन जावंका जाल्यार आमी ताका त्या ईश्वर तो त्या ईश्वरागेल प्रार्थना करका. ताका शरणागत जावंका. तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. त्या कोरना मायेक शरण वचका. तावळ कल जाता ह्या माय आशिल मिती. मायेन द्वैत कल असता. देव विंगड भक्त विंगड. भक्त देवागली मंदरणी करतस. मायेकरिता माये मिती देव आणि भक्त द्वैत वरता. मायेकरिता ज्ञाते विरक्त. माये मितीची ते नश्वर असं कण 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 प्रचित येता. आणि जे जाणकार असं जे साधक असं ते विरक्त जातात. आणि मायेकरिता जीवनमुक्त होती स्वानुभवे. स्वानुभव येत तांकां आईल सगळे लोक मोन वत असती. हें कल्ले टिच्ची सारकें ना. तेमी ते नाक्क तें म्हणले हें येता. देवा आमगेल केन्ना सुटका करशी तूं म्हण हें मुमुक्षत्व येता. तें तपस तपस जावन जावन आमगेल मनाचे लोखंड ताजी इम्प्युरिटीज पुराय वता ती. आणि ते गुरू काढतात. तेमी गुरूक शरण वचका. गुरु रूप जे सगुण रूप आसा तिवय माया. तिवय माया जाल्यार आमकां कळचे खातीर आमकां आमगेल माये शरिराक दिसचे खातीर ते तशी रूप घेवन येता ती. शब्दांनी माया ते सांगता ती. सगळे एक्सप्लेन करून सांगता ती. आणि सांगना पडे तांतून अर्थ तांगूल नेक्टार मात्र पिवन घेवन आमी तांथान आमी शिकका. त्या घालून तूं त्या वेळार सांगलें तांणी. त्या ताडगोळ्या उदक पितात तशी किंवा एक नेक्टर पिता ती. भ्रमर जशी हें करता तें सगळें तशी. मायेकरिता वेदश्रुती, मायेकरिता नाना वित्पत्ती. मायेकरिता 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 म्हळ्यार माये मिती. माये मिती वेदश्रुती, माये मिती नाना वित्पत्ती बुधवनपण सगळें नॉलेज. माये मिती जाता ती मूढ ते विवेकी. मूढ आशिल्ली विवेकी जाता ती. माया हे परमार्थाचे अंजन. माया परमार्थाचे अंजन आसा. आमी जर चुकल्यार खंय ताबडतोब आमकां ताजी शिक्षा मेळटा. कळ्ळें. आनी तेमीत अंजन ह्यो अशी वागूं न्हय बा, अशी कोर न्हय बा म्हणून ताबडतोब एक फंता पांय निसोन पडली तरी अशी इतलें जाल्लें. हांव एक फंत खंय की ते स्टॅम्पीड जावन पडली. म्हाका अजुनूय कूड दुखता. ना बा गर्दींत वचची ना. हें अंजन. त्यापेक्षा घार बसून परमार्थाचे म्हळ्यार कल्लें ही सगळी माया आनी तो आमी रुतून पडटा ती. ताजे बदलाक नामाचें वंगण लावन घेवया. वंगण म्हळ्यार लुब्रिकेशन. आनी प्रपंचूय करया. आनी परमार्थांत दोळ्यां अंजन घालवरी आमकां दिव्य दृश्टी येता. तावळे समळ कळटा खंयची नित्य खंयची अनित्य, खंयची सार खंयची असार. आनी माये करिता जोडे निधान हें आमकां ट्रेजर माये मिती मेळटा. माये करिता सावधान साधक स्वरूपी. स्वरूपांत वचका हें एकच इच्छा आमगेल आशिल्ली मिती. निश्चय ध्येय निश्चित तेमी ती. ह्या माये मिती आमी माय आमकां सावधान करता. सावधान सावधान. समर्थ सावधान म्हळ्ळें की धांवन आयिल्लें. तशी आमकां सुद्दां सावधान करता. उज्ज्याल्याक कितलो हात व्हरचो हें सावधान. कोपची सुद्दां आमी संतापांत वत्ता ती हें आमगेल आमकां पयलीं कळटा. थंय आमी राबका. कंट्रोल. तशी माये करता स्वहित घडे, माये करता भ्रांती उडे, माये करता विघडे प्रपंचेची भान.
प्रपंचाचें भान हां माये ती स्वहित जाता. आमकां दिसता माय आमकां बुड्डेत केलें ना बा, तो ईश्वर आसा. ईश्वर आमकां तारच्या आयला, ती माया तारच्या आयला, तें एक मिडियम आसा. जाल्यार तें दुधारी शस्त्र आशिल्ली ती आमकां आमी एक चेडवांक गेले वारी बरी बाळ बुद्धी घेवन जर तें हाताळचें पळयल्यार माया आमी मार खातात. आतां हांगा आमी राबया एक 34 ओवे जाल्ले ती हांगा आमी राबया आनी त्या श्री रामा गलीच प्रार्थना करुया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी, कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, आता या लोकांवरती दया करी, कल्याण करी राम राया. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. जानकी जीवन स्मरण. जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ.